Speaker sir, Annexure serial number 2, NH 17 जो फ्रॉम Karaswada Porvoरी टू पणजी बांबोली सेक्शन आसा ताजो डेट ऑफ कंप्लीशन दिला 8/12/2019 आनी दाखयला की डिटेल्स ऑफ फायनल स्टेज वर्क इन प्रोग्रेस. म्हाका मिनिस्टर विचारपाक जाय तुजें एक्विजिशन जालें नाल्यार वॉट इज द स्टेटस ऑफ एक्विजिशन आनी जे विशय आमी एज पर्वरकार काडिल्ले ताजो स्टेटस तुमी आतां पर्यंत खंय पर्यंत व्हेला हें मातशें सांगचें. स्पीकर सर, करसवाडा टू बांबोळी पर्वरीचो जो स्ट्रेंथ आसा तो हायकोर्टाक गेल्ले आसा आनी आतां ते सुप्रीम कोर्टाक गेल्या आनी हो विशय जो आसा त्या लोकांच्या म्हणणेनुसार त्या ब्रिजाची जो ओवरब्रिज येतलो तेजी हायट कमी आसा आनी हायट वाडोवपाक जाय. त्या खातीर आमी सेंटर मिनिस्ट्री कडेन उलोवन हो विशय हायट वाडीत जाल्यार आनी आमकां एक्स्ट्रा कॉस्ट पडटलो, प्लॅन रिवायज करचो पडटलो. त्या खातीर पयशाचोय प्रश्न आसा. ते दोनूय पळोवन आमी सेंटर मिनिस्ट्री कडेन वचून उलोवन नॅशनल हायवे कडेन हो विशय सोडपाचो प्रयत्न करता. ना म्हजो स्पीकर सर स्पेसिफीक प्रश्न आसा. आमचे 3 विशय आशिल्ले. एक FAR दोन्ही सायडीचो वाडोवपाचो, तो CMान एग्री जाल्लो. एक तुजो विथ ऑफ द ब्रिज वॉज सपोज टू बी रिड्यूस कित्याक तुजो अटल सेतू इट सेल्फ इज ऑफ 4 लेन स्पीकर सर वो 6 लेन दाखयल्लो. सो आमच्या लोकांची मागणी आशिल्ली होय 4 लेन करचो म्हणून. आनी तिसरो आशिल्लो हायट जे ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हणलें हें करता आसतना स्पीकर सर हें ताणें सेंटरा कडेन घेतलाच. एक्विजिशनाचो प्रोसेस कितें आसा काय म्हणून गिरीम बाजारा कडेन जो थंयच्यान जाल्लो ताजो प्रोसेसचो स्टेटस फक्त कळपाक जाय कित्याक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टर्म्स ऑफ द लँड्स वीच आर बींग एक्वायर्ड ताजो प्रोसिजर खंय पर्यंत पावला. स्पीकर सर, जो गिरी लँड एक्वायर जो आसा तो प्रोसिजर आसा तो चालू आसा. आमचो ऑफिसर जो आसुल्लो सेटलमेंट लँड ऑफिसर तो सद्या एक्सटेन्शनाचे आसुल्लो. आतां दुसरो सेटलमेंट ऑफिसर CMान आमकां दिल्लो आसा. हांव बेगींतल्या बेगीन जॉयंट इन्स्पेक्शन करून तुजो विशय जो सोडपाचो प्रयत्न करता. थँक्यू स्पीकर सर.